कसो न्हिदला पळयात आणि कितलो क्यूट असो न्हिदला पळयात. हॅरी, हे हॅरी, गुड मॉर्निंग, उठ मरे. हॅरी न्हिदला. सो हे गायज, गुड मॉर्निंग. सकाळची 7 जाल्ली आसा. आयची सकाळ मातशीशी म्हणजे बेगीना जाल्या. फेसा वरसून तुमकां कळटात आसतली. तर बेगीना उठला आयज, मातशें वचपाक जाय खंय म्हणून. आनी आतां रोखडेंच रेडी बीन जावपाक जाय, ब्रेकफास्ट बीन करूंक जाय आनी सोमतेच भायर सरूंक जाय. जितले बेगीन भायर सरत तितले आमकां थंय बरें पडटलें लायनीक बीन रावपाक. नंबर बेगीना लागतलो. आनी आयज न्हय वेदरूय खूब बरें आसा. राती पावस पडलो आमच्या हांगसर, सो बरें वेदर जाल्लें आसा. सो अशे तरेन आसा. सो पावस पडलो न्हय खंय मातशें बरें दिसता, गरमी तितली हें जाता. आनी आतांय बीन पावसान न्हय काळोख केल्लो आसा. सो आतां रेडी जातले आनी मागीर सोमतीच भायर सरतली. क्यूट असो न्हिदला. हॅरी, हॅरी, गुड मॉर्निंग. तर चला तुमकां वेदर दाखयता आनी तेच्या मागीर रेडी जाता बेगीना. आतां हांगसर न्हय पावसान काळोख केला सामको. मे बी आयजूय पावस आसा दिसता. आमी वचपाक भायर सरली, जाली रेडी बी. आनी पावस मात मेळोंक जायना, पावसान मातसोसो काळोख केला. सो हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो हांव आनी संजू वचपाक भायर सरले GMC, म्हटल्यार तेजे चेकअप आसा. हालींच्या दिसांनी वचूंकूच ना न्हय चेकअपाक बी. तेका लागून आयज म्हटल्यार वचून येवया, कारण मागीर थोड्या दिसांनी पावस स्टार्ट जातलो आनी पावसान बांबोळे बीन वचप म्हटल्यार न्हय बेजार येता सामको. तेका लागून म्हटलें वचून येवया. सो बांबोळे वयता आयज आमी. पळोवया कशें कितें डॉक्टर कितें म्हणटा तो. कितके दीस जाले तो वचूंकूच ना. केन्नाच्यान फाटल्यान लागलेले तेचे वचून यो बट वचूंक ना. सो आयज टायम काडून वयता आमी. पळोवया कशें कितें जाता तें. आनी तेज्या भायर पावसान काळोख केला. आय थिंक सो आयजूय पावसाचें कितें तरी वेदर आसा. काल पावस पडला, मागीर आयज म्हटल्यार काल राती कडेन म्हटल्यार सकाळी पावस पडला. सो आतांय बीन आसा मातशें वेदर. पळोवया आतां. घुमघुमोवन रावता सामको हो पळयत. आनी अशी दमट बीन आसत न्हय जाल्यार मातशें वचूंक बरें. आनी मम्मी ती पळयत थंय आसा गॅलरीन रावल्या. सो अशी दमट बीन आसत न्हय जाल्यार बरें सामकें ट्रॅवल बीन करपाक खंय. नाल्यार कडकडीत वताचें न्हय बेजार येता सामको. सो सगळें ओलें जाला. बरो पावस पडलो दिसता राती. सगळें घेतलें मरे सारकें. उजवडटा सद्या आनी हे सायडीन हे पळयात उजवड आसा बरो. हे सायडीन काळोख केला. आनी हो पळयात हिरो जावन हॉस्पिटलान वयता चेकअपाक. अरे वा, हलके हलके आतां वत येवपाक स्टार्ट जातले. सो गाईच चला चिमो बाय बाय आं. चला गाईच या आमी. जितले बेगीन पावत तितलो नंबर बी बेगीन लागतलो न्हू रे. काड दे मातशें तें. कितें म्हणटा मम्मी? येता. बरें बरें. चला गाईच. चष्मा बिस्मा ल्हान वयता. सो पावली आमी बांबोळे. 9 जाली सारकी. येता म्हणसर 9 जाली सारकी. बरे तरेन पावली न्हू. सो बरे तरेन पावली आमी बांबोळे. आतां पळोवया कितले लायनी कितें आसा ते. नंबर कसो कितें लागता तो. आनी हांगसरूय वेदर आहा थोडेशें. फायल बीन काड, आळस काडना. बेगिना उठला न्हू सो आळस येता. ह्या सायडीन वचूंक जाय आमकां. सो पळोवया, दिता तुमकां अपडेट कसो कितें तो. हांगसरूय वेदर कितें बरें ना. पावसान हांगसरूय काळोखूच केला.
ह्या पळयात. सो बरी पावली आमी हांगा. कितली फास्ट अशी येयली म्हटल्यार 8 भायर सरलेली 9 म्हटल्यार पावली. इमॅजीन करा तुमी. फायल काड आनी ती शॉर्ट पॅन्टूय घे. बाय चान्स चेंज करपाक सांगलें जाल्यार मागीर. आनी मदीं रावली आनी केस वयर बांदले हांवें कारण सगळे वाऱ्यान हे जावपाक लागले तेका लागून. उदकाची बॉटलूय घेवया. सो फायल काडया आनी शॉर्ट पॅन्ट हाडले ही पे. लास्ट टायम जाल्लें न्हू एक्सरेक मागीर शॉर्ट पॅन्ट मागलेली तेका लागून. बेगिना ब्रेकफास्ट केली आनी भायर सरली आमी. हय दिल्ले तर गायस चला मागीर मेळटा तुमकां. पळयता कशें कितें भितर लायनी बीन हा नंबर कसो लागता तो. हेजो ड्रेसअप पळया चेंज जालो. सो गायस सद्या न्हय 10:30 जाले आनी 2 कडे आमी लायनी क्रॉस केले आनी डॉक्टर अजून येवंक ना. सो डॉक्टराचो वेट करता पळोवया केन्ना येतलो तो. आनी त्या अनुसार संजून ड्रेसअप बीन चेंज केलो आनी गर्दी पडल्या सामकी ते वॉर्डार. सो पळोवया. आनी हेवी ब्रेकफास्ट बीन करून कांय येवंक नासली आमी. सो वयताना मागीर बरो ब्रेकफास्ट बीन करपाचो खावपाचो कितें भूक लागली तेका लागून. सो मातसो अपडेट दिता तुमकां. ओके. सो गायज फायनली जालें आमचें एकदाचें आनी टायम सांगपाक गेल्यार 2 कितें तरी जाली. सो कितलोसो वेट करून आतां फायनली जालें न्हू रे. सो आतां वचपाक वयता. पयतली पोटाक पयलीं कितें तरी घालतली. इतली भूक लागल्या जाणा. आनी फायनली जालें. आयकूंक जाय म्हाजें पयलें हांवें सांगलेलें या कितले दीस सांगलेलें तुका. गुड न्यूज आसा. सो संजय टोटली रिकवर जालो आनी बरी न्यूज आसा सामकी. सो बरे तरेन न्हय संजय रिकवर जालो आनी एक्चुली मेजर अशें ऑपरेशन जाल्लें तेजें आनी तितूनसून तो बरो रिकवर जालो. हे एक व्हडली गुड न्यूज आमकां बरें. कारण ते टायमार आमी बरे त्रास काडलेले. पयलींचे व्ह्युअर्स आहा तांकां खबर आसतलें तेज्या पांयाचें ऑपरेशन जाल्लें तें. आयकूंक जाय म्हाजें. एक्चुली न्हय कितले दीस जाले हेज्या फाटल्यान लागलेले की या रे हॉस्पिटलान या रे. बट हेकाच न्हय टायम काडून येवपाचो नासलो आनी आतां म्हयन्यान आपयला तेका. बरें तरेन जालें. फकत न्हय पेशन्स जाय हांगा थंय नाचोंक पण जालें बरें. मेन जो डॉक्टर आसा न्हय ऑपरेट केल्लो तो मेळोंक ना न्हू. जो मेन ऑपरेट केल्लो न्हय हेका तो डॉक्टर मेळोंक ना. बट दुसरो गावलो. काम जालें डन. हय आतां पोटाक लागल्या भूक सामकी. आवाज येता की ना मदीं मदीं हेका सांगतालें हांव कितें कितें. म्हाजो आवाजूच हेज्या कानान वचना कारण म्हाका लागल्या भूक सामकी. सो पळोवया कितें तरी पोटाक पयलीं घालया आनी मागीर फुडलो प्लॅन. म्हापसा वयतलें मातशें. चला तर या चल संजय भूक लागली. तकली दुखता भरपूर. तू गाडी चलयता. म्हाका पोटाक भूक लागली. भुकेन म्हाका तरी जॅम येवपाक लागली बसून आनी हेका लायनी पळोवन जॅम येवपाक लागली. चल या. हय पेशंट पळोवन अशें म्हटल्यार न्हू रे कसले कसले पेशंट आसता म्हटल्यार अशें पळोवन न्हय सामकें म्हटल्यार न्हू. हांव तुमकां एकूच मॅसेज दिवंक सोदतां. आपल्या जिवाची न्हय आपूण कॅर घेवपाक जाय. इवन बाथरुमान सुद्दां वयताना न्हय बरे तरेन लक्ष दिवपाक जाय. मातशी स्लीप जालें न्हय जालें. इतले पेशंट येता हांगा. कोणाचो पांय मोडलेलो कोणाचो हात मोडलेलो. बरें दिसना ते पळोवपाक. हय निमताक कारण मातशें कितें जालें काय फ्रॅक्चर बीन जाता आनी ते खरें इतले त्रास जाणा. एक पेशंट इतलो हाड्डता हांगा. खरें सांगता तुमकां आपली कॅर आपूण घेवपाक जाय. खंयूय आसूं ते जाणटे आसूं यंग आसूं कोणूय आसूं. अशें ना की जाणटे हा यंग सुद्दां हांगसर न्हय आसात न्हू रे. खूपच सामकें. हांगसर एक कितें आमी फोल्डराची बॅग केले. सगळे शॉर्ट पॅन्ट स्कार्फ बीन सगळे भितरूच घातले. तेन्ना स्कार्फ बांदूंक नासलो. आतां स्कार्फ बांदून घेतलो. कडक वत आसा ना हे पॅच कडक वत आसा. सो पळोवया आतां जेवपाक खंय रावता ती. एकदम कडक भूक लागली आनी मम्मीक कॉल करूंक ना. आतां कॉल करपाक जाय जालें म्हणून आमचें नॅटवर्क इश्यू न्हय भितर नॅटवर्क मेळना.
सो चला सामकें हांगसर बरें आसा थंड सामकें झाडां बीन बरी दिसता ही व्हडली व्हडली झाडां कितल्या वर्साची झाडां आसतली नाही बरी ओल्ड झाडां आसतली चला संजून वाट धरली बरी सावळी आसा ह्या झाडाची ह्या झाडाची सावळी बरी आसा आम्ही नाही गिरी रावल्या म्हटल्यार काने बीन बरे आसा पळय गांवठी काने बीन आसा सो ते घेवपाक रावल्या सद्या आमी मिरसांगो जाय आसले म्हाका प्रॉपर गांवठी सामके ते बीन घेतले हे पळय हांगसर आले पळय सो काने बरे आहात गांवठी काने सो घेऊया म्हटले म्हापसा पावली आणि जस्ट 2 धा जाले सो बऱ्या तरेन पावली ती बिर्याणी खावपाक रावल्या सद्या आमी सो बिर्याणी खातली आणि मागीर मार्केटार वतली सो मार्केटार वयतली थोडीशी शॉपिंग करतली आणि त्याच्या मागीर घरा वयतली सो बिर्याणी आमची कितली आसा दाखयता तुमकां आवाज भायर सुटना कारण म्हजो आवाज बसलो बुकेन आवाज बसलो सो बिर्याणी इल्ल्या गरम गरम पळय हांगसर आमची न्हय बिर्याणी इल्ली आसा आनी हांगसर हांव पळय संजय सो चला कोक घे तर चला बिर्याणी एन्जॉय करता आनी मागीर मेळटा तुमकां कारण बरी खतरनाक अशी भूक लागल्या ताका लागून सो सद्या आमी न्हय मार्केटान पावली जेवली बी आनी मार्केटान येयली डायरेक्ट मार्केटान थोडेशें काम आसलें सो ते बुकींग बीन करून येयली आमी आनी आतां आंबे पळोवपाक जाय आमकां संजय मातशें हे घे सांगसर बॅग घेतली आमी सो स्कार्फ नाही हाडून स्कार्फ हांवें सोडूंक ना हांगसर तुमकां आवाज येता की खबर ना म्हाका सोडोवपाक आनी बांदपाक न्हय बेजार येता सो आंबे पळोवपाक जाय आमकां आंब्याची ऑर्डर आसा आमकां सो ताका लागून आंबे पळोवपाक जाय कशें कितें मेळटा तें आनी 2-3 गोश्टी आसले ते पळोवन येयली सगळे प्रायस बीन चेक करून येयली आमी खांबो पडलो मरे हांगासलो काय काडलो रे काडलो सो आंबे प्रॉपर आमकां पळोवपाक जाय ते बीन आमकां धाडपाक जाय भायर धाडपाक जाय ताका लागून कशी क्वॉलिटीचे आंबे पळोवपाक जाय आमकां आनी ती बीन न्हय ऑर्डर आसा ती भायर धाडपाक जाय ताका लागून बरें फ्रेश अशें जाय आमकां आनी पिके नाका आमटण बीन तशी अशें यो आमटण बीन आमी तशी घेतल्या आमटण घेतल्या कितें कितें ऑर्डरीचें सामान आसलें तें घेतलां आनी तेज्या भायर न्हू अळसाणे बीन आमच्याच वाड्याचेर आमी ऑर्डर दिल्या आमच्या थंयच ऑर्डर दिल्या सो टेंशन ना पळोवया आतां खंय आंबे बरे मेळटा ते सो थोडीशी न्हय बॅग्स जाय आसली होती पेपर बॅग्स सो ती बीन येवन पयलीं घेतली बीन आमी मोबायल घेतलो मोबायल आसतना मोबायल घेवपाची असली मनशां आमी सो मोबायल घेतलो एक आमी आनी थोडेशे मोबायलाचे काम आसले ते करून घेतले आतां एक चप्पल पळयता म्हाका लागून अशें म्हाका दिसलें कितें जालें काय खबर ना आतां पिशवेन घातली सो घेतलो मोबायल कितें तरी चुकता पयल्या गडबडीन आमी न्हय जी पेपर बॅग घेतलेली न्हय ती मोबायलाच्या शॉपारूच विसरून येयली आनी बरें जाल्यार आमकां याद येयली म्हणून ना तरी म्हाका दिसता रे कितें तरी चुकलें काय नाल्यार इतली बॅगां न्हय बेश्टी हे जातली आसली पळय हांगा घेतलो मोबायल याद येयली म्हणून बरें जालें हांगा याद येयली म्हणून बरें जालें न्हू
तरी तो म्हाका सांगतालो हा कितें तरी चुकता तुका याद आसा कितें तरी हेवी असल्या हाती बरं जालें नाल्यार बॅगा वेस्ट वयतली आसली इतली बरी तर आता चप्पल पळयता एक आनी मागीर म्हाका यादच ना रे चप्पल एक घेता आनी मागीर घरा वयता कोणी पावसान यूज दोन्ही बरं दोन्ही घे सेम प्राईस बरं आयजू पिला तुका लाईट जाता खयले घेता दोन्ही घेता ती सायज सारखी आहा कमी करा काय नका बा बरा ऑलरेडी आम्ही आधी दोनाचे सांगितले आधी ते 200 रुपये कुठले आले 8,000 ह्याचे मोठे त्याच्या मोठे सांगितले years later. मारतले धरून गेली न्हीद गेली कितें नाटकां करूं नाका तोंड खंय तर गाईच आमी न्हय म्हटल्यार घरा पावोंक ना अर्देक रावले म्हापसाचो बाजार बीन केलो आनी घरा वचपाच्या वाटेक आसा रावले आमी एकी कडेन तेज्या फाटल्यातलें रिजन म्हटल्यार न्हय ह्या साहेबाक न्हीद येता गाडयेर कितें सो लखणी येता तेका लखणी न्हिदेची सकाळी उठलेलो न्हू गाडयेचेर न्हय तेका न्हीद येवपा लागली लखणी येवपा लागली एक फावटी असो जालो सो म्हटल्यार राव रिस्क नाका घेवया कित्याक सांगूं शकना न्हय सकाळी बेगिना उठलेली न्हीद येवं शकता न्हय तेका लागून अगं आता खाल्ले न्हू ते लागले हय तेका तशा जेवन गाडी चलयली न्हय का मातशी तेका लागता मागीर न्हीद येता तेका सो म्हटल्यार उदक मार तोंडाचेर आतां बेस्काफ तेका लागून हांगसर एक 5 मिनटां रावली पावत येयली घरा कडेन एक 10-15 मिनटांनी पावतली आमी न्हू कितें हांगसर पळय व्यू बरो आसा पावसान बीन न्हय हांगसर व्हाळ व्हांवता हो हे पळय हांगसर व्हाळ व्हांवता हो ए हांगसर म्हजे क्लासमेट्स आहा हय रे कॉलेज तू वगैरे तुजी न्हिदूच घालय तू सो केलो आमी बाजार करतना व्हिडिओ शूट करूंक ना हांवें चड सो आतां म्हणटे व्हिडिओ कंटिन्यू करया तुका स्काफ तो पळय वाऱ्यान बीन वचत न्हय रे कितें तुका सांगूंक ना तो तुका सांगूंक ना पळय वाऱ्यान उडयतलो आनी म्हाकाच सांगतलो मागीर हाड म्हणून पळय आतां कितें तूं मानून खंय वयता तर रे आत्तां हांवें स्कार्फ सोडयलो उदक पिवपाक पयलीं एकी कडेन रावल्ली आमी उदक पिवपाक म्हणून तान लागलेली भरपूर सामकी सो आनी आतां वचपाक येयली घरा कडेन तूं गोरा तूं थोडी ना काळो जातलो कितें तर आतां घरा कडेन वचून बरी एक चाव पिवंक जाय मागीर जालें कसली ती कसली ती कसली बाटली मारतलो कोक मारतलो बरें बरें म्हाका नाका हांव बाटल्या मारिना हांव सांगलें उदक बीन दिसता म्हणून जालें न्हीद गेली की ना
नीट गेली की ना नीट वचोंक जाय तुझी म्हापसासून येयली बीन आनी तशाक तशें नाही ड्रेसअप बीन चेंज करूंक ना हांव कुळागरान येयला म्हटल्यार आमच्या माडांनी येयल्या कारण पाडप चालू आसा तें आतां अशें चडटाना नाही खूब रेअर पळोवपाक गावता कारण आतां चडशे मशिनान चडटा जालें कितली हाडसर उडयली काका एकूच गावलो हांगा उडयल्ले